नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. हे जैत बाळासाहेबाचे हिंदुत्व विचारांचे, आनंद दिघेचे शिकवणीचे महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गोंयांत खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो. फ्लोर टेस्ट फक्त फॉर्मालिदाद. मातोश्रीचेर वतलो काय विचारल्यार वेळ येता तेन्ना खंय पळोवया. शिवसैनिकाक मुख्यमंत्री केलो म्हूण तो मोदी शहाचो उपकारी. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत शिंदेची पहिली मुलाखत. तिथे डिझास्टर मॅनेजमेंटची जी काय बैठक आहे त्या ठिकाणी मी बैठकीला जातोय. कारण शेवटी मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अतिवृष्टीमुळे लोकांचं, नागरिकांचं नुकसान होऊ नये यासाठी मी स्वतः ती बैठक घेतोय जाऊन. त्याचबरोबर परवाच्या दिवशी अधिवेशन 3 आणि 4 अधिवेशन कॉल केलेलं आहे गव्हर्नर साहेबांनी. त्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पुढची जी काय कारवाई आहे ती त्या दोन्ही दिवसामध्ये होणार आहे. दिघे साहेबांची शिकवण ती आम्ही पुढे नेतोय. त्याचबरोबर राज्यातले जे विकास प्रकल्प जे आहेत हे विकास प्रकल्पाला मार्गी लावणं, चालना देणं यासाठी देखील आमचा प्रयत्न आहे. मग ते शेतकऱ्यांशी रिलेटेड असतील, जलयुक्त शिवार असेल, मेट्रोचे प्रकल्प असतील, जलसंपदा विभागाचे जे रखडलेले प्रकल्प आहेत ज्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जमीन इरिगेटेड होईल, जमीन सिंचनाखाली येईल, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. हे सगळे जे प्रकल्प जे आहेत, जे रखडलेले प्रकल्प ते मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमचे सर्व सहकारी याला गती देणार आहोत. उद्या आमदार सगळे मुंबईमध्ये येतील, त्यामुळे आपल्याला ते सगळं तिथे दिसतं. हा विजय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या विचारांचा आहे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या शिकवणीचा आहे. त्यामुळे आज महाराष्ट्रामध्ये एक इतिहास या आमच्या आमदारांनी घडवलेला आहे. मी या 50 आमदारांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाने देखील आज त्यांच्याकडे बहुमत म्हणजे जवळपास 120, 115 ते 120 एवढं आमदारांचं संख्याबळ असताना माझ्यासारख्या बाळासाहेबांच्या सैनिकाला पाठिंबा दिला, मोठं मन दाखवलं आणि मुख्यमंत्री पदावर समर्थन केलं. त्याबद्दल या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांचं मी मनापासून आभार मानतो. मागच्या 10 दिवसात आपण जेवढे मुद्दे काढले, शिवसैनिकांवर होणारे अन्याय, मग डेव्हलपमेंटचे विषय, अलायन्स पार्टनरकडून त्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत होणारा अन्याय, हे सगळी जबाबदारी आता तुमच्यावर ती कशी हाताळणार? बिलकुल. जे 50 आमदार माझ्या सोबत आहेत, ज्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवलेला आहे, त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातले प्रश्न आहेत, विकासाची कामं आहेत, त्यांना आलेला जो काही 2.5 वर्षामध्ये अनुभव आहे, या सगळ्यात त्याची नोंद माझ्याकडे आहे. आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही याची जबाबदारी माझी आहे. सर्वांच्या नजरा फ्लोर टेस्टवर आहे. फ्लोर टेस्ट कधी होणार? आपण इथून फ्लोर टेस्टला कधी जाणार? आता फ्लोर टेस्ट म्हणजे एक औपचारिकता राहिलेली आहे. आज जर पाहिलं तर भारतीय जनता पक्ष आणि आमचे 50 लोक जवळपास 175चा आकडा होतो. त्यामुळे चित्र स्पष्ट आहे आणि फ्लोर टेस्ट ही औपचारिकता राहिलेली आहे. मातोश्रीवर कधी जाणार तुम्ही? का जाणार काय जाणार नाही या बाबतीमध्ये जेव्हा वेळ येईल तेव्हा आपल्याला कळेल. मागासवर्गाचेर अन्याय नका, सगळ्यांक समान अधिकार मेळचो म्हूण खंय पंचायत वेंचणुकेक कोर्टा कडेन म्हयनेभराचो प्राझ मागिल्लो म्हूण मुख्यमंत्री सांगतात. पंचायत संचालकान ओबीसीचो कच्चो डाटा एकठांय केला. ओबीसी आयोगा बरोबर फुडले 10 दीस काम करतले आनी डाटा वेंचणूक आयोगाक धाडटले. उपरांत पंचायत आरक्षणाची अधिसुचोवणी. आमकां रिजर्वेशन्स करपाचे आशिल्ले म्हणून आमी कोर्टा कडेन थोडोसो टायम मागलेलो. कारण सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ट्रिपल टेस्ट घेवन आमकां इलेक्शन्स घेया म्हटली
जाल्यार ट्रिपल टेस्ट घेवपा खातीर इट इज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ पंचायत इज एन इलिजिबल, ओनली डायरेक्टर ऑफ पंचायत ट्रिपल टेस्ट घेवंक शकना, जाल्यार ट्रिपल टेस्ट जे ओबीसी कमिशनां सांगिल्ले ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे जे कमिशन्स आसा ओबीसी कमिशन हे करपाक शकता. आनी ताका थोडोसो टायम जाय आशिल्लो, म्हणजे समाजातल्या मागासलेल्या घटकाचेर खंयसरूच अन्याय जावचो न्ही. ओबीसी करता आसतना ज्या ओबीसी समाजात जे पोट जाती आसात तांकांय रिप्रेझेंटेशन पंचायतींनी मेळपाक जाय. जे ताजो हेतू क्लियर आसा. एखाद्या वेळी खाली समाज आसतलो किंवा दुसरो समाज आसतलो जो ओबीसीत आसा तांकांय रिप्रेझेंटेशन मेळचें म्हणून ते रिजर्वेशन आशिल्ले, म्हणजे तितून 19 आनी ज्यो पोट जाती आसा तांच्या खातीर मेळचे हो उद्देश आशिल्लो. आनी ते डिटेलान करपा खातीर टायम जाय आशिल्लो म्हणून आमी पोस्टपोन करपा खातीर मागिल्ले. आमचो मुळात बाकीचो हेतू कांयच नाशिल्लो. टायमार इलेक्शन घेवपा खातीर आमी सगळीं तयार आसा. पण आतांय बी परत थोडे जाण जे मागता म्हणजे ओबीसी रिजर्वेशन घेयनासतना सरकार इलेक्शन घेतले म्हणून ओबीसी समाजाचेर अन्याय करतले म्हणून आमी केन्नाच करूं ना. आनी आयच्या डेटीक सुद्दां आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सबमिटेड द रॉ डाटा टू अवर ओबीसी कमिशन. म्हाका दिसता फुडले 8 ते 10 दीस ओबीसी कमिशन अलॉंग विथ द सोशल वेलफेअर अँड डायरेक्टर ऑफ पंचायत ते वर्किंग करून तो डेटा स्टेट इलेक्शन कमिशनान सबमिट करतले. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणजे वायल इशुईंग द नोटिफिकेशन ऑफ द पंचायत रिजर्वेशन्स जे आसा विविध समाजा खातीर ते रिजर्वेशन डिक्लेअर करतले आनी अकॉर्डिंग टू दॅट इलेक्शन्स जावचे ही आमची इच्छा आसा. केंद्रान 19 तरेच्या प्लास्टीक सामानाचेर पिशव्यांचेर घाल्ली बंदी गोंयांतय चालीक. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केंद्राच्या निर्देशा प्रमाण 75 मायक्रॉन मेरेन प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या. सध्या जागृती 15शी उपरांत कारवाय सुरू जातली म्हूण मंडळाचो अध्यक्ष महेश पाटील प्रुडंटा कडेन उलयलो. मंडळान खंय असल्या प्लास्टीक खपतताचो मार्केट सर्वे 3 म्हयन्यां सावन केला. तातूंत फायन्स इन्क्रीज ना. मेन इफेक्ट जो आसा जो ताजो अप्रोच असो आसा की लोकांक अवेरनस करप, ताची म्हायती दिवप. ताजे खातीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान आमी सगळे स्टेक होल्डर पयले म्हणजे गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जे करता प्लास्टीक तांचे वांगडा मिटींग घेतल्यो. तांकां सांगलें की अशें अशें बॅन येवपाचें आसा आनी आमी 3 म्हयने 4 म्हयने पयलीं हो सुरू केल्लें अवेरनस. ताजे प्रमाणे गोंयचे सगळे मॅन्युफॅक्चर जे आसात ते 75 मायक्रॉन सकयल प्लास्टीक करचे ना. तें जालें. दुसरें वापर करपी आसात म्हणजे ट्रॅव्हल टुरिझम असोसिएशन गोवा, रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ गोवा हांचे वांगडा आमी खूब चर्चा केल्यो आनी तांकां सांगलें ही बॅन येतली हाजे खातीर तुमचें सहकार्य जाय. इम्प्लिमेंट हो रूल करपा आसा ते पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी आसा तांचे कडेन मिटिंग्यो घेतल्यो आनी तांकां सांगलें की तुमी हो बॅन येता तेन्ना लोकांक पयलीं अवेरनस करात आनी अवेरनस करतकीर 1 तारखेच्यान तुमकां फायन घालची पडटली. आमी वेगळी मार्केट सर्वे केली आनी मार्केटा भितर खंयचे प्लास्टीक येतात, कोण वापरतात, कोण डिस्ट्रिब्युटर आनी ते खंयच्यान येता हाजे सर्वे केली. आनी ते प्रमाणे आमकां कळून चुकलां की लार्ज अमावंट ऑफ जें प्लास्टीक आसा सिंगल यूज तें गोंय भायल्यान येता. ताजे खातीर आमी रिटेलर डिस्ट्रिब्युटर जे केल्यात तांकांय सांगलां की तुमी हें घेवं नाकात आनी तुमी हें वापरून दिवं नाकात. पण फुडले फेज आसतले 15 दिसांनी आमी ताजेर आमी रेड करतले आनी तांचेर आमचे म्हणजे तांचेर रेड करप ऑर तांचेर एक्शन घेवप हें आमचें चालू जातलें. मार्केट हें व्हडलें आसा आनी ताजेर कंट्रोल करप डिफिकल्ट म्हणून आमी 3 एजन्सी, एक एजन्सी म्युनिसिपालिटी लेवल तांचे मार्केट इन्स्पेक्टर आसतात ते सगळे म्युनिसिपालिटी फिरतात सो तांकां खबर आसा. दुसरें पंचायत लेवलाचेर पंचायत आसा आनी आमी आमचो स्पेशल स्क्वॅड केल्लो आसा जे आमचे एनवायरमेंटल इंजिनियर म्हणून आसा, ज्युनियर इंजिनियर, सायंटिफीक स्टाफ आनी कायद्यान तांकां परमीट आसा. सो मार्केट सर्वे लागून आमकां कळ्ळां की खंयचे खंयचे जाग्यार कोण कोण होलसेलर आसा आनी तांकां टार्गेट केलें आनी तांकां तर स्टॉप केलें जाल्यार सकयल मार्केटान तुका सकयल रिटेला येवचो ना आनी गोंयांत तर मॅन्युफॅक्चर जायना. ह्या प्रमाणे आमी कंट्रोल करपाक पळयता. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पोगो बिलाक कोण तेको दिता आनी कोण ना तें ह्या अधिवेशनात कळटलें. आमदार गोंयकारपणाचे उलयतात. तांणी आतां पोगो बिलाक तेंको दिवचो म्हूण आर्जेचो आमदार विरेश उलयला. शुक्रारा आर्जीन पोगो बिल इन्वर्ट केलें. गोंयकारांचें हित सांबाळपी हें बिल खंय संविधानाक धरूनच. विधानसभेचें अधिवेशन जुलय 11 सावन. हांव सगळ्या आमदारांक 40 आमदार जे आसा तेंका आमदारांक रिक्वेस्ट करता तुमी सगळे आमदारांनी ह्या बिलान पळोवचें आनी गोंयकारांचो रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो.
अशें न्हू हें फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें बील न्हू, हें प्रत्येक गोंयकाराचें बील आसा, गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाचें बील आसा आनी प्रत्येक आमदारांनी हेका सहकार दिवपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय आनी तें करून आमी फुडल्या जी आमची फुडली पिळगी आसा, आमची फुडली जनरेशन आसा ती आमी राखपाक शकतले. आतां तुमी पळयता सगळे आमदार गोंयकारपण आनी कसले कितें कितें म्हणीत आसता, गोंयकारांक सपोर्ट करता आमी, गोंयकारांक लागून कामाक दिता, गोंयकारांक आमी जागे दिता, गोंयकारांक आमी धंदे दिता, हें सांगीत आसता. मात जेन्ना हें बील टेबल जातलें कोण सपोर्ट करता तो ह्या असेंब्ली सेशनान कळटलें की कोण खंयचो आमदार गोंयकारांच्या हिता खातीर आसा, गोंयकारांक राखपाक लागून आसा आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून आसा. तशेंच आमचे जे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा, दोनूय मेंबर ऑफ पार्लिमेंटाक आमी हें बील प्रोड्यूस करतले, तांकां दितले, कारण तांकांय स्टडी जावपाक जाय, तेंच्यांनी आपणाचे जे आमदार आसा तेंचेरूय प्रेशर घालपाक जाय, तांकांय सांगपाक जाय. फाल्यां अशें जावपाक जायना की बाबा तांकां दिवना, आमकां हांवूच ना बरें, फाल्यां ते स्टेटमेंट दिता अशें जावपाक जायना. सो तांकांय आमी हें मेमोरेंडम दितलें, हें बील दितलें आनी तांकांय रिक्वेस्ट करतले की ह्या बिला बद्दल तुमी तुमच्या एमएलएक सांगात, तुमच्या एमएलएक रिक्वेस्ट करात की ह्या बिलाक सपोर्ट करचो म्हणून. पण तेंच्यांनी रीड करचें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आसा. फाल्यां खूब जाण म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशन फाल्यां आमी प्रूव करतले की हें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आसा म्हणून, आनी त्या तितून तेंचे लॉ डिपार्टमेंटान वयतले, तेंच्यांनी कोर्ट आसा कितें आसा ती तेंच्यांनी सांगची आनी तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो. मात अशें न्हू की काडले आनी भायर मारले. हेच्या पयलीं खुबशें जालां आसतलें, हेच्या पयलीं बिलां बी कोण घालनासले, खंयचे आमदारय घालनासले बिलां. मात आतां हेच्या फुडें बिलां येतली, तुमकां एक्सेप्ट करचें पडटलें आनी लोक मागीर डिसायड करतले की फाल्यां आतां फुडें पंचायत इलेक्शन आसा, पंचायत इलेक्शनाक लोक डिसायड करतले की कोण कोणाकडेन आसा, गोंयकारांक आसा काय ना. गोंयचे शिमेर कर्नाटकाच्या जोयडा तालुक्यांत दुयेंत पडटल्याचे हाल. गांवांत गाडी वचना, रस्तो धडना, सगळ्याक चिखल. अनुसुया देसाय हे 19 वर्सांचे जाणटेले कांबळींत घालून दांड्याक बांदून हॉस्पिटलांत व्हरपाची पाळी. जोयडा उडसा कैटाना गांवची ही गजाल. लोकांनी जाणटेलीक अशी घेवन 3 किलोमीटर चिखलांतल्यान वाट काडीत हॉस्पिटल गाठलें. खासा रिपोर्ट. हे रोड जावन आसल्यार आमी 15 दिसां परत वचून तहसीलदाराकडे हे करतले, मोर्चा काडटले. कितें प्रॉब्लेम जाता? शाळेक पोरा की थंय कोणी डिलिव्हरी केस उरली आमी कांबळी धरून व्हरूंक जाय, परत कोण शीक उरलो कांबळी धरून रोडार व्हरूंक जाय. 3 किलोमीटर रावता जाले ह्या रस्त्याच्यान आमी तितून घेवन पुराय रस्त्यापर्यंत घेवन गेले. 3 किलोमीटर रस्तो हो ही परिस्थिती जावन दवरला. पुराय गटारो मारता म्हटलं गटारो मारना, काय ना पुरा सगळी रस्त्याची परिस्थिती न्हू अशीच पुरा करून दवरला पुरा रोडार. म्हणजे प्रत्येक वर्षी पावसात अशें जाता? प्रत्येक वर्सा पावसात अशेंच काय आनी बुचकल ना. पावस पडलो की माती हाडूंक घालता, मागीर जावचें तशें न्ही. पावस पडलो लागलो की माती हाडून घेवन बिलां काडूंक खावंक मेळटा तांकां. राजकारणाचे लोक करता काय हे करता म्हणून आमकां खबर. करता म्हणून इलेक्शन येयलो की 4 दिसां पयलीं करता म्हणून दारां घेवन सांगून तुमची मागणी काय आसा तर? आमकां खुबशे परिस्थिती हो रोड जावं. शाळे पोरां हांगाच्यान 3 किलोमीटर चलत वयता. कितली भुरगीं आसतली? हिंगा 6-7 भुरगीं आहा. एका 19 वर्साच्या बायलेक बरें नाशिल्लें, तेका हॉस्पिटलाक व्हरपा खातीर तांकां चक्क लाकडाची दांडीक बांदून हे कांबळ बांदून त्या कांबळीत बसवून तांकां त्या बायलेक हॉस्पिटलांत नेवची परिस्थिती तेंचेर येयल्ली. कोविडाक लागून फाटलीं 2 वर्सां वास्कोचो सप्ताह मर्यादीत केलो. मात ह्या वर्सा सप्ताह मोठ्या दबाज्यान करूं जाय म्हूण वास्कोकार मागतात. सप्ताह फक्त उत्सवच न्ही, सप्ताहाक वास्कोकारांच्यो भावना जोडल्यात म्हणून नगरसेवक विनोद किनळेकार सांगतात. कोविड शिश्टाचार पाळूनच खंय सप्ताह करपाचो. 3 ऑगस्टा सावन सप्ताह. 2 वर्सां जालीं लोक वंचीत आहा की सप्ताक जावंक ना. 2 वर्सां जालीं लोकांक खंय तरी हे फावटी दामबाबाक सप्ताक जाल्लो जाय. सबंद देशात तरेतरेचे फेस्टिवल साजरे जाता, पूण हे फावटी आमचे लोकांची जर अपेक्षा आहा की अंदू सप्ताक दामबाबाचो जावचो.
कारण वयता थंय लोक विचारता आमकां तरे म्हाका कॉल येता की अंदू सप्तक आहा मरे सप्तक आहा मरे म्हणल्यार सप्तक आसतलो अंदू दामबाबाच्या आशिर्वादान जातलो सप्तक हेतून कांयच दुबाव ना. आयज पळय तुमी की सबंद देशात फेस्टिवल जाता ते फेस्टिवलाक आयज काल पाबंदी ना आमकां प्रोटोकॉल फॉलो करपाकूच जाय हेतून कांय दुबाव ना. पूण दामबाबा खातीर आमकां आयज ही सप्तक जो असो 2 वर्सां ना पळय तो आमकां अशी दिसता की 20 वर्सां सप्तक खंय तरी जावंक ना. सबंद म्युन्सिपालिटी खंय तरी रेव्हेन्यू येता सरकाराक मदत खंय तरी एक अशें दिसता की ह्यो सप्तक जो आहा ह्यो खंय तरी 10 लोकांची पोटां भरता आनी 2 वर्सां ना जाल्ल्या कारणान खंय तरी लोक हे सप्तकाक मिसींग करता. बरोबर एकदां म्हणटा की सेंटिमेंट ह्यो दामबाबाचो सप्तक एक सेंटिमेंट आहा ह्यो जावपाकूच जाय प्रिकॉशन घेवन जावपाक जाय. देड वर्सा भितर कुडचड्यार पुराय मतदारसंघात वीज पुरवण अंडरग्राउंड जातली म्हणून थंयचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल उलयला. कुडचड्यार पोंट्या मळार वीज खात्याच्या कॉलनीन काब्रालाचो भोवमान केलो. आमी सदांच म्हणटा की कुडचड्यार आमचे सदांच फाटीं उरतले खंय तरी बरे भशेन करपाक एक स्वप्न आसा आनी आसतले आनी करता तेन्ना सगळ्याचो लोकांचो साथ स्पेशली इलेक्शन डिपार्टमेंटाचो जेन्ना हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो म्हाका दिसता एस्टिमेट करपाक तेन्ना गुणो जी आशिल्लो सालवी आशिल्लो अशें करून एस्टिमेट बिल्डअप करून बाकीचे सुशांत आशिल्ले मागीर सगळीं नांव घेयना चडशे लोक हांगा आसात हे फुडें व्हरपाचें म्हाका दिसता म्हजेच हातीन आशिल्लें. पावर मिनिस्टर जातकीर एस्टिमेट सँक्शन करून घेवप आनी हो कोडो इश्यू करपाचो जो सुवाळो हे मतदारसंघात घेतलो हे हांवें तुमच्या आदारांनी सगळ्याच्या आदारांनी हांव करून घेतलें आनी आज हे काम इले करून येता ते 1.5 वर्सांनी एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची जावं ते LT वो आमचे ST लायन ही अंडरग्राउंड जातली ते भशेन हो कडेन इश्यू केल्लो आसा. हेजो फायदो आमच्या मतदारसंघात लोकांक जातलो. We have seen that he does so much for our Kuchorek constituency. We can say it is like seva what he gives for our Kuchorek constituency. We have seen he works as a very low profile person. He's never shown, let anybody say anything, but he's never shown that position of his. That's what we all have seen. And also, I thank this City Colony Department, especially Nikita, because I know a few days back she called me and she made me to hear the full song what she was supposed to sing for Melly. So that much they are excited to felicitate him, and he deserves this because the amount of work he doesn't even take care of his health, and we all know about it. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.